पहिली कविता वाचता, तूं ही कविता समजून घे. बरोवन हाडलेली कविता बाकीचे सगळे वाचीत रावलो. ना ना बरयले तें घे मरे. स्पीकर सर बरयले तें घे मरे. कविता वाचल्यो, 4-5 वाचल्यो म्हणून हांवें शेवटची एकूच कविता सांगली. बाब युरी मनोहरराय सरदेसाय हांच्यो कविता त्यांनी मदीं बऱ्योच वाचून दाखयल्यो. म्हणून म्हाकाय बी मनोहरराय सरदेसायांची कविता पयलींच ताका सांगची पडली आनी ती कविता ताका समजुनूय सांगची पडटली म्हाका. हांव पयली कविता वाचतां, तूंय कविता समजून घे, कारण ताजो अर्थ तुका कळप चड गरजेचो आसा. कालच्यो राती फायचे दीस हाच्या मदीं मदले आमी. कालच्यो राती फायचे दीस हाच्या मदीं मदले आमी. आमकां नागर धरूंक येयना, आमकां माडार चडूंक येयना, आमकां चुडीत मोडूंक येयना, रोग येना, लुवकूय येना, तासूंक येना कोण्याक आमी. असले आमी, मदले आमी. स्पीकर सर, ह्याच मनोहरराय सरदेसाय हांच्यांनी बरयल्ल्या कवितेंतली ताजी गत आसा. तेणी सगळ्यो कविता वाचल्यो, सगळें वाचलें, म्हणजे एक्झॅक्टली कितें सांगपाक जाय सगळ्या एडवायजरां कडल्यान बरोवन हाडलेली कविता बाकीचे सगळे वाचीत रावलो. नो डावट. येस येस, हांव खंय ना म्हणटा. यू सेंड इट टू द फॉरेन्सिक लॅब. घे. ना ना बरयले तें घे मरे. अरे तूं जेन्ना स्पीकर सर, बजेट जेन्ना उलयता तूं बरयत तें. म्हाजी आसता बरोवपी दुसरो आसतलो न्ही म्हाजो. हें घे. स्पीकर सर, बरयले तें घे मरे. घे. स्पीकर सर, आसुनी तेणी खूब कविता वाचल्यो, 4-5 वाचल्यो म्हणून हांवें शेवटची एकूच कविता सांगली. कशें मदले आमी ते. ही ती कविता तुवें बरयल्या? ना, मनोहरराय सरदेसाय. अरे मागीर ते दुगडास तुवें केलें ना. सेंटनरी इयर मरे. ते फुडलें सांगता तुका, फुडलें सांगता. मनोहरराय स्पीकर सर, मनोहरराय सरदेसायांचो जन्म 18 जानेवारी 1925. ताका सेंटनरी इयर नेक्स्ट इयरच्यान सुरवात जाता, ह्या वर्साच्यान न्हू. स्पीकर सर, सी व्हेन वी एंटर, वी आर एंटरिंग द सेंटनरी इयर. कितें स्पीकर सर? फुडल्या वर्सा तांचे आनी रवींद्रबाब केळकार हांचेय बी फुडल्या वर्साच सुरवात जाता, 7 मार्च 1925. दोनूय सेंटनरी इयर्स आमकां जर सेलेब्रेट करपाचीच आसा, सरकार आपल्या हाजेर डेफिनेटली दोनूय सेंटनरी इयरांचो विचार करतले.